आमी आज देवाक पळोवंक आत्रेकून आसा ताची उतरां आमकां वाळूंक नाकात. आमच्या जिवितांत जे कितें आमचें थंय बरेंपण आसा तें हेरांत हांव म्हाका करूंक जाय, पूण म्हजें ताव न्हू तांकां बरेंपण करूंक नाका. देवाचें उतर आनी निते प्रमाणे चलची ती मौल्यां म्हज्या जिवितांत म्हाका नाका. ल्हान ल्हान संगते खातीर आमी झगडटा, आमी मसूर चिंता आनी विविधतेचे हेर करण्यो आमी करन आमच्या काळजाचे नितळ आनी फळान आमी भरता. कित्याक संवसारार म्हाका बरेपण जाय म्हणलो स्वार्थ आमचे थंय आसा. सोमयान सांगले बरें, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. त्या दाळा मात्र आमचो स्वार्थ, आमचो मसूर, आमचो हागे आमी सोडयेत. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी ह्या पवित्र तळांत पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आनी ह्या बाळूक जेजूच्या नोवेनांत वांटेले जावंक आयल्या. आयची देवस्तुती आमकां नितळ काळजाची जावया आनी देवाक पळोवची भाग घेवया म्हणलो संदेश नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. तुमकां देवाक पळोवंक जाय की? तर तो खंय आसा? तो खंय रावता? तो कशें दिसता? ह्या सर्व सवालांक आज आयची देवस्तुती आमकां जाप दिता. एक भक्तीक स्त्री आपल्या तरणाट्या प्रायार तिच्या दोळ्यांचे दिश्ट ती होगडयता. तिच्या त्या कुरडेपणारी भावार्थाची आनी कालतेपणाची ती शेगूण आपल्या जिवितांत जियेता. हेरांक ती कुमो करता, बुकेल्यांक वस्ती करूंक घरनातल्यांक बरें खाण ती रांदता आनी गरजेवंता खातीर ती मागता. एक फावटी ती स्त्री देवा थंय मागता आसतना तिका वर्तो विशेष चिंतनांतलो अनुभव जाता. तिचे दोळे उक्ते करतना तिका पळोवंक जायना तसलो उजवाड तिच्या दोळ्या मुखार येता. आनी तशेंच ती स्त्री देवा मुखार उबे आसची ती पळयता. आनी ती स्त्री देवा मुखार रावून देवा हांव एक कुड्डी म्हणून थंयसर गळगळे ती रडता. ताका देव हांसून जाप दिता, तुज्या बायल्या कुडीच्या दोळ्यांची तुका सकत ना आसूंक पुरो, पूण तुज्या काळजाचे दोळे तुका बरें दिसतात. तुजे थंय आसलो निस्वार्थपण, मोग आनी तशेंच भोगसणें तुजी काळजाची सोबाय सडयता. आनी ती आतां तुजें काळीज नितळ जाला. तूं ससनीक जिविताक केदाळ येताय त्या दाळा तूं म्हाका देखूंक शकतले म्हणून थंयसर देव तिका जाप दिता. ती स्त्री संतोश भरीत जाता, वर्त्या आनंदान भरता आनी आपल्या जिवितांत आनीक चड भावार्थ तीर घेता. वय मोगाचे न्हू, आमी आज देवाक पळोवंक आत्रेकून आसा. ताचो अनुभव आमच्या जिवितांत घेवंक आमी आत्रेकून आसा. ताचो कसो सारको खरो अनुभव जायना ताका एकच जाप, आमचे काळीज नितळना. जो कोणी देवाक पळोवंक ताचो अनुभव करूंक ताचे थंय रावूंक तो सकना, खंडीत जावन ताका जाप आमीच सोदून काडयेत आमचें काळीज नितळ ना. आमकां देवाक पळोवंक जाय, ताचे तावन बरेपण जोडूंक आनी तशेंच ताचे तावन उपकार आमकां घेवंक जाय. ताची उतरां आमकां पाळूंक नाकात. कित्याक संवसारार म्हाका बरेपण जाय म्हणलो स्वार्थ आमचे थंय आसा. म्हाका अधिकार जाय, संवसाराचें दायज म्हाका जाय,
ह्या संवसारांत आसले सर संगते वयर ती देणी आपणोवंक म्हाका सर संगत्यो जाय. पूण देवाचें उतर आनी निते प्रमाणे चलची ती मौल्यां म्हज्या जिवितांत म्हाका नाका. म्हज्या स्वार्थाक लागून हेरांनी म्हाका मोग करूंक जाय, पूण म्हाका पेल्यांक मोग दिवंक नाका. आमच्या जिवितांत जे कितें आमचें थंय बरेंपण आसा तें हेरांत तावन म्हाका करूंक जाय, पूण म्हजें तावन तांकां बरेंपण करूंक नाका. पेल्या तावंक आमी बक्षणें जोडूंक आशेता, पूण पेल्यांक बक्षणें दिवंक आमी कितले फुडें सरता. जे कितें ल्हान ल्हान घडिता मदें आमी बक्षणें सोदून वेता आनी त्याच ल्हान ल्हान घडिता मदें आमी बक्षणें दिवंक तयार आसांगी. आनी वो कसलो न्याय. खंडीत जावन आयच्या पयल्या पुस्तकांत आमी आयकल्ले प्रमाणे उपदेशक पुस्तकांत पयलें उतर अशें, व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता ती सर संगत्यो व्यर्थ. अधिकार जावं ग्रेस्त कांय जावं ह्या संवसाराची सर वस्त जावं तूं कितेंय कर, ह्या संवसारार सगळ्यो व्यर्थच. वो संवसारार आमचे पुर्वेक आसले, आमी आसा आनी मुखली जाय हांगा खंडीत जावन येतलो. पूण आमी परिश्रमान केल्लें सर संगत्यो व्यर्थ म्हणून आयचें उपदेशक पुस्तक म्हणटा. वय मोगाचेनो, संवसाराचो मनीस थोडो तेंप मात्र संवसारा उरता, पूण ताचे निस्वार्थपणाचो मोगाचो आनी बक्षणेचो वो संवसार आळवाल्यार त्या देवा थंय शाश्वत जावन उरता म्हणलें उडास आमी दवरूंक आसा. आयच्या शुभवार्तेंत जेजूचें बरेंपण सगळ्या संवसारार परगट जावचें हेरोद्राय आयकता. सोम्यान आपल्या परगट मिसावा वेळार समेस्त थंय तोंस चलोवन थंयसर आसलेल्या पिडेस्तांक गूण केलें, देवसार दांडयलें, सबारांक बरेंपण केलें. सर्गराजाची बरी खबर ह्या संवसारांत ताणें परगट केलें आनी ताचे तावन सबार तिचे उपकार घेतलो लोक ताका विविध रितीने थंयसर वलोवचें आमी पळयता. जावं पुरो हेरोद्रायाक सबार आनी सबार तिच्यो सोम्या विशांत मायेत दिला जावंक पुरो. हातून थोडे म्हणटात स्नानीक जुवांव तुवेंस मारून उडयलो तो पुनर्जिवन जाला वा जिवन जाला. प्रवाद्यां पैकी एकलो फाटी जिवन जाला. एलिया परतून आयला आनी हेरोदाक खुद्द जावन थंयसर ताकाच थंयसर डावट येता, हांवेंच जुवांचें शीस काम पयलें तर वो कोण जायत. विवेदचें बरेंपण करता, सबारांक बरेंपण करना देवा थंय तो एकवटयता. संवसारांत आसलेल्या सर्व लोकांचें बरी मत आपणा थंय घेता आनी खंडीत जावन तो एक दीस राय जाता म्हणलें भिरांत ताचे थंय उब जाता. हेरोद्राय उपाराय जावन आसलो आनी आमी जाणाव हेरोद्रायान जेजूच्या जल्मा वेळारच थंयसर जेजूची सोदना करूंक ताका थंयसर जिवेशी मारूंक आपोवणें दिल्लें आनी चिंता पाटयल्लें. पूण हांगासरी तशेंच आपणात आसलो थंय एक राय उब जाता, लोकांचें बरेंपण चिंता, लोक खंडीत जावन ताचे थंय वेता आनी ताचे राज बांदूंक खंडीत जावन प्रयत्न करता म्हणलें भिरांत ताचे थंय उपजून येवचें पळयता. अशें जावन हेरांक धाडचो तो राय जेजूक खुद्द पळोवंक तो फुडें सरता. आपुणूच देवाचे त्या पुताक पळोवंक तो फुडें सरूंक ताणें ताची योजना तो घालता. तर सबारांनी जेजूक तो स्नानीक जुवां म्हूण वालयल्लें, प्रवादी म्हणून वालयल्लें, एलिया म्हणून वावयल्लें आनी जें कितें हेर मेस्सिया म्हणून आसा वालयल्लें हे सर संगत्यो तांणी वालयल्लें. तर
आज म्हाका आनी तुका आमी कितें वालयता? जेजू आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यार आमी कशें म्हणटा? आमी कशें सोम्याक पळयलां म्हणून हेरांक परगट करता? म्हटव्यान चिंताप आटोवन पळोवया. जो कोण निस्वार्थपणान, जो कोण मोगान, जो कोण बोगसण्याद्वारे तो पेल्याक पळयता, खंडीत जावन तो पळोवंक शकता आमच्या सोम्याक. सोम्यान केल्ली करणी तो बऱ्यान वळणूंक शकता. सोम्यान आमच्या मदें बरेपण केलां. आमच्या मदें आसलें ते देंवसार धांवडयल्यात. साबारांक देवाच्या राजा कुशीन हाडला. अशें विविध रितींनी थंयसर आमी देवाचें राज परगट करचें पळयता आनी सोम्याक पळोवंक शकता. मातेवचो 5वो अध्याय 8वो अवसर म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. तर आमकां सोमेस्तांक आपोवणें आसा. आमच्या सोमेस्तांचें काळीज मोन नितळ निर्मळ दवरूंक, नितळ मनाची खंडीत जावन त्या देवाक पळोवंक शकता म्हणलें आयची वाचपां आमकां बऱ्यान वरती देख आनी समजणी दितात. तर ह्या सर वाचपातावन आमी कितें घेवं येता? पयलें सोम्याचो उपादेश एकामेकाचो मोग करा म्हणलें आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. मोगाच्या भावन भयणीनो, आमी जाणाव जो कोणी मोग करता तो स्वार्थान मोग करिना. जो कोणान थंय मोग आसा तो खंडीत जावन स्वार्थ आपल्या जिवितांत घेना. कित्याक एक आवय आपल्या त्या बाळकाक पसतना निस्वार्थपणी थंयसर मोग करता. बऱ्यान थंयसर तिच्या तांके प्रमाणे ती सर मोग दिवंक पळयता. तर सोम्यान दिल्लो तो मोग आमच्या जिवितांत घेवन सोम्यान सांगलें बरें, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. ते दाळा मात्र आमचो स्वार्थ, आमचो मोसोर, आमचो हागे आमी सोडयेत आनी सोम्याचें मिसांव, सोम्याचें उपादेश आमच्या जिवितांत आमी घेवयेत. दुसरें, नितळ मनाचें सोम्याक पळोवंक शकतात. केदाळाय उदकांत आमी कदळ्ळे उदक आमी पळयता तर खंडीत जावन त्या उदकांत कितेंच दिसना. थंयसर मेळ्ळेपण मात्र आमकां दिसता. पूण नितळ उदकांत आमी पळयता तर खंडीत जावन त्या उदका भितर असली जिवी वा वस्तू आमकां पळोवंक शकता. तर आमचें जें कितें आमच्या जिवितांत सोम्याक वा देवाक पळोवंक आमी अत्रेकता तर आमचे सर्व संवसारी संगत्यो ह्या संवसारांत सोडया आनी नितळ मनाची भुरगीं जावन त्या बाळशा बरी नितळ मनाची जावया. जो कोणी नितळ मनान मागता खंडीत जावन ताची ते संवाद ताची इरादे देव आयकता म्हणलें आमी जाणाव. तर आमचें जिवीत सोम्याकच समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत आसलें सर्व राटावळे, चिंताप आनी विविधचे संगत्यो देदेस्पर निस्वार्थ ते स्वार्थ आनी तशेंच हे कितेंय संगत्यो आसा तर सोम्याक सण सोडया आनी आमी नितळ मनाची जावन ताचे लागीं मागया. ते दाळा मात्र आमचें जिवीत पवित्र जावंक आनी तशेंच हेरांचें जिवीत पवित्रपणान घेवंक आमी शकता. आज आमकां सोमेस्तांक त्या ल्हाना जेजू बाळकाची देख घेवंक आपोवणें आसा. ल्हाना बाळशांक पळयल्या बरी आमी त्या जेजू बाळका पळोवया. नितळ मनान हांसो दिवन मोगान आमची प्रार्थना ताच्या पांयां समोर दवरया आनी ते दाळा मात्र देव आमचे मागणे आयकता. खंडीत जावन आमचे मागणे आयकता म्हणलें पातयेणी भावार्थ आमी दवरया आनी ताचे तावन दराळ आशिर्वादां आमच्या जिवितांत घेवया. आमी मनीस वय खंडीत, आमचे थंय मनशाचे सैमाचे गूण आसा. ल्हान ल्हान संगते खातीर आमी झगडटा, आमी मसूर चिंता आनी विविध तिचे हेर करण्यो आमी करन आमचे काळजाचे नितळ आनीसपणान आमी भरता. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या काळजा मनाची नितळ आनी तशेंच निश्कळपणाचें जिवीत आपणावचे खातीर आनी थोड्याच वेळान उंड्या आनी वायनर पर्यंत सोमी आमकां सोमेस्तांक आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया.